गीत घेऊया. पेज नंबर 110 H8 मारियेचा खांदार. मारियेचा खांदार नीला हुस्क्यावेन बाळक शिसो उठ बाळा उठ रे वेगी काड आमचेर गुरसा करू उठ बाळा उठ रे वेगी काड आमचेर गुरसा करू सोयताना सांभाळलो रे भाव तुझे माता तुलो तुलोय साल्यार न्हिदून कोर्तांकून निवांतलो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. आयचे दिसा भाग्योन इस्तेव प्रथम रक्तसाक्षी आनी डिकन पयलो डिकन जाचें मार्तीरपण जालें ह्या फेस्तान तुमचो वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीतीन तेसां आसात ती मनांत दवरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका देवास्ता. सम्यान जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर. बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे
moving, and close to His throne, and close to परमेश्वर. मागुया. प्रितीचे बापा, आपणांक दोग दितोल्यांक बोगसोणे मागून भाग्योंत इस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जैतिवंत मोग समरुंबून आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोलान भरून लोकां मदें व्हडल्यो कुणा आनी विस्मितां कोत्तालो. मुक्त जाल्ल्याचे मोडलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेकार आनी अलेक्झांद्रियाकार आनी त्या भायर सिलेसाचे आनी आजियाचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाड बिवाड करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरून उलयतालो देखून ताका फुडें करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताजेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, सोर उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताजे आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर काडलो आनी फातरांनी मारलो आनी गोबायांनी आपली आंगवली एका तोंड्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तोंड्याचें नांव सावलो. एस्तेवांक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या, जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतरी. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणया, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कळप तुजेर म्हाका तीर दी. तूं म्हजो किल्लो तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कळप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. सबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान बदतलो आनी मुरगडटलो. सबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवंक तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय. सबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. शुभतमांक उबी रावया. Sorvespora soizo, sorvespora soizo, sorvespora soizo, sorvespora soizo. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय.
सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या धर्मदुतांक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सभेंत वतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मागतले. म्हजे पासत राज पातशांय सरशीं तांच्या आनी ओन बावडत्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवायक दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूण पूत धुवो आवय बापांचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्त. भयणीन आनी भावनो, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. आमी सगळीं जाणां बावतिस्मा वरवीं जेजूच्या जिवितान एक जालेली आसा. तो ताचें नांव आमकां आयलेलें आसा. आमकां क्रिस्तांव म्हणटात कित्याक हो जेजू पुनरुज्जीवन जावन आतां तो आमचे भितर जियेता. आमी जेजू सवे आसा, ताका लागून जेजू क्रिस्त ह्या नांवांत आमकां सगळीं जाणां वळखतात. क्रिस्तांव म्हणलें म्हणटच थोडीं जाणां वय क्रिस्तांव बरीं मनशां म्हणटा. थोडीं जाणां क्रिस्तांवांक भियेतात. ती आमकां आतां क्रिस्तांव कोत्तली म्हणटात. कित्याक म्हणून भिरांत आसूंक जाय? आमी कोणाक क्रिस्तांव करिना. हे देवाची येवजण. देव आमकां सगळ्या जाणांक आपयता. आतां आमी जीं क्रिस्तांव आसात, कितलीं जाणां म्हणून आमी ताका खरीपणी आजीर जावन जियेता. आमीच म्हणटा. आमी न्हय. आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान एकवटलेलें आसा. ताका पयलो वयलो स्थान दिवन आमी जिवंक जाय. हे भाशेन कितलीं जाणां आमी जियेता. तर पळयात, आमकां पर्यंत हें आव्हान आसा, चॅलेंज आसा. ताच्या एकवटान सदांच आमचें जिवीत सारच्याक. आनी आमी तर ताच्या नांवांत रावत जाल्यार हे भाशेन पयलें तुमकां सांगलां ते प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें. तर ताच्या नांवांतूय जेन्ना आमी जियेतले खूब बरेंपण भिजोवंक लागतलें. कित्याक आमी न्हय, तो आमचें सगळें हे सगळ्यो वस्तू करतलो. आनी तुमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, त्या वेळार तुमकां कळोंक लागतलें. खूब जाण म्हाका जे सांगतात ते पेकोणीची मागणी दुसऱ्यांचेर कोत्तात. लोक आयलो म्हणटच कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें नकळत. आनी असली स्थिती आसली की ना आमी मागीर अदीक खालती जाता आनी देवाचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें उलोवंक लागता. आनी तांकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सगळें बरें आमचें सगळें करून देव दिता. एक पाटी
हांव कुमसाराक बसलोलो तेन्ना हांव पयलोच पाद्री जाल्लो आनी खूब लोक येतालो. एक बरोबर थांबोन आसतना कुमसारान नासलोलो. टायम जालो तरी पूण व्हडली लायन आसलेली आनी तांकां सांगलें मागीर आमी करया. त्या उपरांत एक वराचें मीस जातकूच सारको थकलोलो हांव आनी भायर येता म्हणसर एक व्हडली लायन लोक दिमी घालून म्हजीशी मागण्याक रावला. त्या वेळार आनी कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें हांव नकळो आसलो. हांवें सगळ्यांचेर पवित्र आत्म्यान बरोवन हांवें म्हणलें तूंच म्हजे सवें उलय, तांकां कितें म्हणूंक जाय तें म्हूण. आनी हांवें म्हजे हात धरले आनी कितें म्हणलें सगळ्यांचेर. 3-4 म्हयने एक दीस हांव रस्त्यार चलतना म्हजेशी एकलो दादलो आयलो म्हणूंक लागलो, त्या दिसा तुवें मागणें केल्लें न्हय तें सारकें केलें आनी म्हाका रोखडीच पेकोवणी मेवली. हांव नकळो हांवें कितें म्हणलां पळय तें हिंच्या दिसा म्हणलां तें, पूण ताका एक व्हडलो अणभव जेजूचो घडलो आनी ते मेरेन सावन ताचें जिवीत बदलोन आयलें. आतां तें हांवें केलां, हांवें करूंक ना, हांव फकत एक आत्यार जालो. तो सगळें करता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. आमचे वस्तुंगेर न्हय ताका एकवटोन आनी भितरल्यान आमी नको कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें तूं आमचे सवेंक म्हूण आनी कर. आनी आयज जेजून आमकां सांगलां म्हजो बापाचो आत्मो तुमचे सवें उलयतलो, हे सगळी बरी वस्तू करतलो, तर तुमी भियों नाकात. आमी तर भियेता जाल्यार आमी आपल्यापणान जियेता. ताका लागून इस्तेव पळयात कशे भाशेन पवित्र आत्म्यान बरोवन ताका देवाची जाणवाय आयिल्ली. हे बाकीचे सगळे जाण पळय शास्त्री आसलेले तांकां तो हारयतालो, कित्याक ते सारके नोक आसलेले कितें म्हणूंक जाय पळय तें करूंक जाय पळय. ताणें तांकां स्पश्टपणे सगळें दाखयलें. ते रागार जाले. ताका जें दिसतालें तें ताका दिसनासलेलें. ताका स्वर्ग वळलेलो दिसतालो, जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा, हें सगळें ताका दिसतालें, कित्याक भावार्थान तो जियेतालो. तेच परी जेजू सरशीं जेन्ना येताले लोक तांच्या मनांत कितें चलतालें तें ताका दिसता पडटालें. कशें? पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत ताका सगळें कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें पवित्र आत्मो दाखयतालो. पवित्र आत्म्यान बरोवन तो करतालो. त्याच प्रमाणे जेजू जो आमचे सवें आसा आनी आमी जेजू सवें आसा तीच स्थिती आमचे सवें आतां पर्यंत चालू आसा आनी आमचे वरवीं सगळी बरी वस्तू घडटल्यो. पूण आतां तुमी म्हणटल्यात म्हाका बरेंपण आजून मेळोंक ना. कित्याक लागून मेळोंक ना? घडयेक आमी पूर्णपणे आमची सगळी चिंतना भावना जेजू सरशीं धरून ती ताचे सवें नाटक जाल्लेलें आसा. म्हाजे सवें कांयच ना. ताणें तें घेतलेलें आसा, आमकां नितळकाय मेळिल्ली आसा. तो ताचें जिवीत म्हजें सवें आसा आनी हाका लागून तो म्हाका बरी सावध भलायकी दिता. हे परी आमचें जिवीत जावंक जाय. पळयात इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन हें सगळें म्हणटा आसतना ताणें कितें केलें? तांकां सगळ्यांक बक्षिलें, कित्याक ते कितें करतात तें नकळो आसलेलें. हें पवित्र आत्म्याचें देणें. आतां आमचे बरोबर लोक कितें ना कितें म्हणटा न्हय तेन्ना आमी कशे भशेन तांचे सवें आसा. आमकांय राग येता. म्हणचें कितें? तांचें पातक आमकां पातकान ओडून घेता. आमी कितें करूंक जाय? तांचीं उतरां तांची चाल जेजू सवें धरूंक जाय. मागीर कितें जातलें? आमकां ती गोठाय मेवतली जेजूची, तांकां समजून घेवपाक आनी तांकां बोगसूंकपाक. त्याच वेळार आमी तशें करता करिना न्हय, तर आजून आमी क्रिस्तांव सारकीं जावंक ना. हे परिपूर्ण जिवीत आमकां जेजू दिता, तर हे भाशेन जिवच्याक आमी सदांच प्रयत्न करीत रावया. थोडी वस्तू आमी मनांत धरूंक जाय. ताका एकवटोन कशी म्हणून रावतल्या प्रत्येक जाणान तें सोदून काडूंक जाय. ताणें आमकां सांगलां वेगवेगळे वाटो दिल्ले आसात. कोणें तरी तुमी पत्करशात जाल्यार तुमकां तातूंतल्यान सगळें कळटलें. म्हाका जाल्यार सुस्कारांतल्यान कळलेलें आसा. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी आजीर जावंक जाता आनी ह्या आजीरपणान जेजू आमचे सवें कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें करतलो. आमचें सवें आमी करतलें आपल्यापणांत रावन,
पूण रोखडेंच तातूंतल्यान आमच्यान भायर सरूंक जातलें, कित्याक दुसरी आमकां शिडकायतली तेन्ना आमी तांचें आयकतले, कित्याक थंयसर देवाचो पवित्र आत्मो तांचे सगळें वावुरता. ती पातकी जावं कोणूय जावं, पूण ताणें जें आमकां सांगलेलें आसा तें म्हाका बरें पडलेलें आसा, तें हांवें घेवन ताचेर आदारून म्हजें जिवीत जेजूच्या सवेंत सारूंक जाय. ते भाशेन करच्याक आमच्या हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमची सगळीं चिंतनां भावना चाल दवरया आनी भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावया. आनी स्वतंत्र जाली म्हणटच जेजूच आमचें सगळें आसा. ताका चिटकोन आमी ताका जाय पळय तशें आमचें जिवीत वापरूनी आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवनी. सगळीं आमचीं देसांव आतां बापाक उबारया आनी हे भेटवणी वरवीं आमचें जिवीतूच ताका समर्पुया. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर एक दुसरी 28 C2 ते घेर येता. आमची पोळे वरदाना. आमची पोळे वरदाना निष्कलंक असता रोस दोयार बापा mój Bogu, taci vorbi amko bos, povitrat mea nevonie, dana amci sonskača, Jezusovi amco jun, nevogazak avorčak. Amci pole vardana, nișkalankos takaros, doiar bapa mój magan, taci vorbi amka bos. Please go away from here. Go. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव मोगाळ बापा, आमा मनशां पासत आमच्या सुम्यांक गोवाय दिवंक भाग्योंतिस्तेव आपलो जीव दिवंक पाटी सरलो ना. विस्वासी शिस्तांचो मोग समरुंबून जेजूच्या उपरमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगां मदें लेगून ताका विस्वासी रावंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व खालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान बोदताय. जो काळा आदीं थावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देवसैबान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो, आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठांवंक सांडोन गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गांत थावन जेजू आयला देवून देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tabar
संसार बोला तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तूं मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवां सादून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत कमळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू आमचे सवे आपले मागणे म्हणटा, कित्याक आमी जावन आसा ताची कूड. तर ह्या वेळार सगळी आमची मागणी त्या सामोनांत काळजान दवरया. न्हयच आमचे पासत पूण येरां पासत आनी आख्या संवसारा पासत आमी मागया. आनी आतां बरोबर म्हणया, आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय, चोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यान तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळो. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कडसूर म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 54 D13 जेसू बऱ्या गोवल्या. जेसू बऱ्या गोवल्या. जेसू स्वादीक बोल्या. सोर्गीतलो तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव दिशेने तुका चुकोन गेली. तुजी दय व्हर म्हाका पयसोरूंक सोडनाका. पयसोरूंक सोडनाका. जेसू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका.
आमचे दोळे धांपून जेजू आमचे भितर कुडींत आसा, पूण आमच्या मनांत आनी आत्म्यांतूय आसा, ताका आमी आजीर जावया. खूब पाटी आमी फकत चिंतनांनीच वा भावनांनीच आसता, पूण ताच्या फुडें वचोंक जाय आनी भितर तो आमचे सगळें आसा, ताच्या नांवांत आमी घडोवन आयिल्लीं आसा, तो ताका आमी चिटकोन रावया. मागुया. सुर्गींच्या बापा, दोर्म दुतांनी नेमलोलो तुजो प्रधान सेवक भाग्योंतेस्तेव पवित्र सभेंत उर्बेन गोरचेवंताचे चाकरेक लागलो. ताच्या समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भाव भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागता. तुझे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 107, H3, बेल्या शारांत. विश्वासानो कोसया गीत गायन करूया बाळक जेजू पळया बेल्या शारांत गोरवा गोड्या आंकवार मारी इच्छा Blessing with the relics of St. Francis Xavier. सगळ्यांक रेलिकेन हें बेसांव. चड करून जीं दुयेंत आसात तांकां कुडीची, मनाची, आत्म्याची पिकोवणी, बरी सावध भलायकी आनी घोटाय मेळच्या. जीं कोण अभ्यास करूंक खूब म्हणून हितून त्रास घेतात आनी करूंक जायना तांकां ही कृपा मेळच्या. जांकां फुडलो अभ्यास करूंक जाय तांकां एडमिशन मेळच्या. जीं कोण बुजवण सोदतात देवान तांकां बुजवण दिवची. काजाराची जीं आमची भाव भयणां आसात तांकां पार्टनर मेळच्याक. जीं कोण काजार जाल्लीं आसा तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन
जेजूच्या संबंधान सारच्याक आनी हे परी ताणें मोग केला ते भाशेन एकामेकाचो मोग करच्याक ही कृपा तांचे पासून मागया. येरो तुमच्यो गरजो ज्यो आसात त्यो मनांत दवरात आनी आतां हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिलो. मातयो 5:11-12. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस सगळें मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळें पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव आनी सोपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Francis Xavier, Waracura, Radisam Mogan, Las Lolia, Besangat Saiba, Shenamja. Sambalung amkan Gopan tuja besang gal saiba Syara